योकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. लोकांक उदरगत जाय पण नियोजन नाशिल्ले उदरगतीक भिवपाक लागल्यात पेडणेकार. दारगळकारांचो उदका विभागाचेर मोर्चा. सरकारान नियोजन केलें ना जाल्यार कायमचे पादिशेर जातले उदकाक, उक्तायलो भंय. सरकारी नियोजन शून्यतायेची आनीक एक देख. काणकोण खोतीगांवच्या कुस्के आनी पड्डे वाठारांत कोटीचे बांद, पूण एकय रुपयाचो जालो ना फायदो. परिस्थिती जैसे थे. गोरवां घेतात जीव, दितात स्वताचेय बलिदान, पूण पंचायती आसूं पालिका वा सरकार रस्त्यात गोरवांचो बंदोबस्त करपाक अपेशी. कुंकळे महामार्गार परत अपघात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. लोकांक उदरगत जाय पूण नियोजन नाशिल्ले उदरगतीक लोक भियेतात. देखीक पेडणेकार. फुडली उदरगत सरकारान विचार करून केली ना जाल्यार उदकाक सासणा खातीर पादिशेर जातले अशें भविष्य तांकां आतांच पिडपाक लागला. दुश्काळ तोंड दिवपाक आयज तांकां मोर्चा काडचो पडलो. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. उदक ही मनशाची मुळावी गरज. ते जशे सामान्य मनशाक जाय पडटा तितलेच ते सरकारी अधिकाऱ्यांकय गरजेचे. उदक ही फकत गरज न्हू, मुळावो हक्क. सरकारान तो मुजरत मेळोवन दिवपाक जाय दर एका घटकाक. वेंचणुका आदी फुडारी मतांची भीक मागतात, पूण उपरांत मात लोकांक त्याच मंत्री आमदारांकडेन ना जाल्यार सरकारी अधिकाऱ्यांकडेन अक्षरशः भीक मागची पडटा. पळयात धारगळ पेडणेकारांचे हक्का खातीरचे गाराणे. आमकां जे फेस जाता, आमी जे प्रॉब्लेम फेस जातात पेडणेकार, हे तेंच्या नजरेक हाडून दिले. कित्याक कंप्लेनी करून करून खूब कितें कितें जालें, पण आमकां अजुनूय सोल्युशन मेळूंक ना. सो आमी एक म्हटलें गाराणे, आनी ते आमकां एक जाय आसलेलें कितें अप टू मे एंड पर्यंत कितें पळय तेंच्यांनी हें केलां, प्रोजेक्शन केलां, हेचेर तेंच्याकडसून म्हायती करून घेतली. तशेंच तेंच्यांनी टँकरान पाणी म्हणजे विदावट हे चालू दवरतले म्हण सांगला. सो जर कोणाक गरज आसा टँकराची जाल्यार तेंच्यांनी कळोवचें ते हेका, नाल्यार आमकांय कळोवचें, आमी तांकां कळयतले. आमच्या मनात एक प्रश्न आसलेलो की एअरपोर्टाक पाणी गेलें, एअरपोर्टाक पाणी व्हरतात. तो प्रश्न खरो आसलो, पण त्याची आज आमी क्लॅरिटी करून घेतली. सो म्हाका दिसना तो असा इश्यू, कारण ते WRD तांकां पाणी दितात. हे WRD जर आमकां पाणी दिल आणि हांकां, जाल्यार आमकां फायदो जाता. येणाऱ्या टायमामध्ये हे 2 महिन्यामध्ये बरेचसे तो 15 MLDचो प्रकल्प जावपाचो आसा अशें तेंच्यांनी सांगलां. आणि हे 2-4 दिसात मिनिस्टरूय येतलो, तेन्ना बरेचशे क्लॅरिटी जावपाची आसा अशें तेंच्यांनी. पेडण्या प्रकल्प हाडटात, पूण उदकाच्या नियोजनाचेर विचार केल्लो दिसना. खुद्द दारगळचो पंच आरोप करता. सरकार बरीच फालां मारता, शेतां करात म्हणटा, पूण उतरा पावलाक परवानग्यो घेवच्यो पडटात, ज्यो सोंपेपणी मेळनात. कशें जगपाचे? आयकात पटेकाराक. आणि आता अशी डेव्हलपमेंट जायत रावतली आणि हेचे फुडें आनीक हॉटेलां येतली, 5 स्टार हॉटेलां येतली, सगळे पेडण्यान येतले. पूण त्या खातीर सरकार जे हे PWD डिपार्टमेंटाक हेल्प जाय तशी हेल्प करताना खंय दिसना. जे फुडें जे आनीक जी डेव्हलपमेंट वाडटली, घरां वाडटली, तेतून जर सरकारान आतां लक्ष दिवंक ना, फुडल्या 10 वर्सांक कितें जातलें हे आतां जर लक्षांत दिनासतना जर सरकार जर आरामशीर रावलो जाल्यार आमकां सगळ्या लोकांक हाचे फुडें डबल पाणयाक लागून त्रास काडचे पडटले. जेका आज 1 दीस 2 दिसांनी एकदां मेळटा, हे जर अशें चालू रावलें जाल्यार 4 दिसांनी तेका 1 दीस 1 वर सुद्दां मेळचें ना. इतलें म्हाका एक हे दिसता. केन्ना सरकारान बेगीच्या बेगी ही पायपलायन आनी टांक्यो वाडोवपाच्यो. ज्या ज्या जाग्याचेर वाड्याचेर जे जर आतां जर सरकारान म्हटल्यार की शेती करची, जाल्यार 3 वर्सां करूंक ना जाल्यार तुमची शेती काडून दुसऱ्याक दितले. पूण शेती करतना जर थंय बांय मारतलो एग्रीकल्चर, जाल्यार इरिगेशन डिपार्टमेंटाची परमिशन घेवची पडटा. आनी इरिगेशन डिपार्टमेंट म्हणटा भाटकाराची NOC हाडा, आनी थंय शेतूय करूंक मेळना. आनी कोणाक जर बांय मारून उदीक आपूण पितलो म्हटल्यार ती करूंक मेळना. उदकाची सुद्दां हे ना, सोय ना. मोपा पेडण्याच येयला. मोपाक लागून उदकाचेर परिणाम जावंक ना अशें कांय जाण समाधान करून घेता आसले तरी प्रत्यक्ष जे भोगतात तेंच्यांनी येई मुखार पोटतिडकीन घातिल्ले गाराणेय आयकात. पेडणेचे चित्र स्पश्ट जातले. लोकांची भरानी म्हणटा तू रोकडेच बंद करते. कितें हे पयलीं हे फ्लो तेंचो. आज आनी सकाळी हांव सर कामाक वचना, खरें आज कामाकूच वचना ना. जेन्ना सराची मेसेज पयली हांवें WhatsAppर की आज 10:30 भितर आमी सामके हांगा रेडी रावले. आनी कितले फावटी आमी येयले हांगासर अशें वयर आहा. आमी प्रॉब्लेम सॉल्व केल्लो. तशेंच आमचे साववाड्यात हे कॉन्सर्न आसतना आनी NOC दिल्ली बालसन सर आसतना
टाकी बांदपाक मोसणे पयर इन्स्पेक्शन केलें म्हणून तुमकां हांगा आमकां येयल्लो मोगायचा मोर्चा धाडचो पडटलो परत 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 एअरपोर्ट ना एअरपोर्ट प्रायव्हेट एअरपोर्टार ना प्रायव्हेटार ना हेंची मान्यता आसतली न्ही गव्हर्मेंटाची झरे बंद झाले टोटल झरे बंद झाले न्ही गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आनी निखिल जल्मी. कोमुनिदादीत कोणाय सोम्या गोम्याक फाटल्या दारांतल्यान घुसपाची वाट नव्या कोमुनिदाद कायदो दुरुस्तीन मेकळी करून दिल्या. प्रमोद सावंत सरकारान कोमुनिदाद कायद्यांत हाडिल्ली दुरुस्ती ही कोमुनिदाद काबार करपाचो डाव. टीएमसीचो सणसणीत आरोप. लोकांचे हक्क कोचून घेवपी हे बिल राज्यपाला मुखार वचून फावना, तृणमुलान मागला. कम्युनिदाद कायद्यांतलो बदल हो लोकशायेंत ग्रामीण हक्क कोचून घेवपाचो यत्न. ह्या बिलाक खर विरोध जावपाक जाय. राज्यपालान हे बिल मानून घेवचे न्हय. राज्यपाला कडेन धाडचे आदी कम्युनिदाद असोसिएशना कडेन चर्चा करची, ताचे विचार मतीत घेवचे. तृणमुलाचो राष्ट्रीय म्हणयारो ट्रॉजन डिमेलोन पत्रकार परिशदेंत मागले. आयकया ताका कितें म्हणपाचें आसा ते. ही जी अमेंडमेंट कोमुनिदादची हाडला ह्या सरकारान TMC strongly condemns this draconian amendment. We have amendment हाडप म्हणजे कोमुनिदादी काबार करप. It is a most draconian amendment that is going to move towards the direction of destroying whatever is there of the comunidad. This government, the amendment that has been brought, which trying to amend Article 70 of the Comunidad, which is usurping powers to dissolve and to negate the duly elected managing committees and to put people who are going to be the yes men and then do the whole hierarchy. We are urging this government. We are requesting the revenue minister, who himself is a Gaonkar of KOLC, this Comunidad. Please do not forward this draconian amendment that will destroy Goa to the governor for his assent. Placed under Article 364 of the Comunidad, to take it before the Association of Comunidades and discuss it threadbare and see the genuine problems and the genuine degradation of this comunidad will happen. जमनीच्या एन्टायटलमेंटा खातीर शेअर होल्डरांकूय आस्पावन घेतले ट्रॉजनाचो प्रश्न. कंपोनंट हे उतर वापरून कम्युनिदादीच्यो जमनी कोणाकूय हातासपाक मेकळीक दवरल्या आनी हे काम सल्प न्हय जाल्यार थुंबा म्हळ्यार वेगान जातले. हाचेर विधानसभेत कोणेच आवाज काडलो ना हाचेर ट्रॉजनान अजाप उक्तायला. Are the shareholders also going to be included for the entitlement of land? Is a big question mark. Shareholder, let us remember why he has used the word components. Because this entitlement to the Gaonkars is already there. Once you reach the age of maturity, you become a zonekar, you are entitled to have the land. So why this is put? And nobody has touched this. Neither the 40 MLAs, neither the stakeholders. My question is, you have said, again, yet explanation 4, the children of the components of the comunidad. Why is this word components being used? गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आनी संगीता ओली. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सरकार सेगीत उदरगतीची भाशा उलयता, पूण जंय उदरगत करपाक पळयता त्या जाग्याची पळोवणी वा अभ्यास केल्लो दिसना. काणकोण खोतीगांवच्या कुस्के आनी बड्ड्या वाठारांत सरकारान बांदला खरो, पूण कसलोच अभ्यास नासतना. कोटी मोडले, पूण रुपयाचोय फायदो जालो ना. उरफाटे आदी जे उदक येताले ते लेगीत येना जाला. पळयात नियोजन शुन्यतायेचो परिणाम.
सध्या गोवा गव्हर्मेंटाचें इरिगेशन डिपार्टमेंट म्हणटा की आपूण आतां वेगवेगळ्या जाग्यांनी खंय बंधारे बांदतलो आनी उदकाची पातळी वाडयतले आनी त्या पद्दतीन खास करून आमचो इरिगेशन मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हाणें कांय कडेन आपूण नव्यान बंधारे बांदतलो अशी घोशणाय केल्या. पूण जे इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर आसा किंवा टॅक्निकल जे मनीस आसा ते ज्या तरेन बंधारे बांदपाक जाय आनी ज्या जाग्यार बंधारे बांदपाक जाय त्या जाग्याची पार्श्वभूमी म्हणजे तो जाग्यार उदक रावतलें काय कितें, त्या जाग्यार पावसाच्या वेळाचेर कितलें उदक येता, कशें उदक येता आनी थंयसरली जॉग्राफी म्हणजे टॉपोग्राफी स्टडी करून हें पावल उचलता काय कितें असो हांगासर डावट पडटा. कारण काणकोण तालुक्यांतल्या खास करून खोतिगांव पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या कुसकें आनीक बड्डे ह्या जंक्शनाचेर आशिल्लो हो बंधारो. हो बंधारो गव्हर्मेंटान बांदला खरो, पूण हो गव्हर्मेंटान बांदून हांगासर 1 रुपयाचो सुद्दां फायदो ना, उलट कोट्यांनी रुपये हांगासर वेस्ट गेला. आनी हे वेस्ट गेला ते गेला, फायदो ना ते ना, उलट हांगासरच ह्याच बंधाऱ्याच्या जाग्यार पयलीं मे म्हयन्याक सुद्दां उदक आसतालें, पूण दुर्दैवातान तें उदक सुद्दां आतां आमकां मेळना. कारण ह्या बंधाऱ्याक लागून उदकाची स्पीड कमी जाला आनी हांगासर गाळ साचता आनी जो पयलींचो आमचो मारफोंड म्हणून ज्या जाग्यार उदक मेळटालें तें सुद्दां आतां आमकां मेळना, तो फोंड पुरवला. अशी जर परिस्थिती उलटी जावपाक लागली जाल्यार इरिगेशन डिपार्टमेंट उदक वाडोवचें ना जाल्यार उदक आशिल्लें सुद्दां पुरोवन उडयतलें, उदक आशिल्लें सुद्दां शणोवन उडयतलें. ह्या परिस्थिती कडेन गंभीर्यान आतां लक्ष घालपाक जाय अशी खोतिगांवच्या लोकांची मागणी आसा. हो बंधारो आतां मारफोंड म्हणून बड्ड्या जंक्शनाचेर आहा. आतां हो बांदल्यार बरीच वर्सां जालीं, पूण उदक म्हणटा तें कांयच उरना हितून, सगळें सुकोवन गेलें आहा. बेश्टो नांवा पुरती घालता वयताय. लोकांक हिंग उदक ना म्हणून लोक रडटाय, पूण आतां हें पयर माती बिती काडून सगळी घातली आहा, पूण हो बंधाऱ्या लेवलाचेरच आहा माती सगळी. उदक स्टॉक जायना आनी हें सगळीं वॉल्तां बिलतां सगळीं आसाय. आनी हे सायडीन ते रिटर्निंग वॉल बांदलाय पळय तेजे ते सगळे फुटोवन ते सायडीच्यान उदक वयता आनी सगळो लिकेज जाता. तो बांदून कांयच फायदो जायना. म्हणजे प्लेटी घातल्या उपरांत कितले दीस उदक उरता? प्लेटी घालून एक 8 दीस उदक उरता, मागीर त्या सायडीच्यान उदक व्हांवन व्हांवन सगळें वयता, पुरा सुकता तो. पूण ह्या हांगासर माती बीन भरलेली आसा आनी गव्हर्मेंट मदीं माती बी काडपा तेंगे प्रोविजन आशिल्लें, माती काडना हिंगा काय कितें? माती एक दीस JCB लायले तेमी, पूण मातशें वयर काडले आनी पळय बंधारा लेवलच केला, पूण उदक कशें रावतलें कांयच ना, स्टॉक जावपा चान्सीस ना. हो रायट म्हळ्यार सारको बांदलो ना तो. तेमी खरें म्हळ्यार इरिगेशन डिपार्टमेंटान तेमी येवन पयलीं पळोवपा जाय आसलें कसो खंय स्टॉक जाता उदक. हें उदक सगळें स्पिडीन येता आनी हिंग स्टॉकच जायना. हें सगळें वॉल्तां आहाय, मागीर पयलीं उदक फुकतालें हिंगा, तें आतां कांयच फुकना. हें बेश्टी सायडीच्यान उदक वयता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी. फोंड्या सध्या पार्किंग लागून आडमेळी येवपाक लागल्यात. रस्त्या कुशीक स्क्रॅपाच्यो गाडयो दिश्टी पडटात. त्यो काडल्यो जाल्यार पार्किंगेक थोड्यो भोव सुवात्यो मेकळ्यो जातल्यो. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. फोंड्याक एक मेन प्रॉब्लम जो आसा तो पार्किंगाचो आनी पार्किंग खंयी चल पार्किंग ना, कित्याक हांगा पार्किंग सिस्टम ना. दुसरें म्हटल्यार पे पार्किंग हांगा फोंड्याक ना. ताका लागून आनी दुसरें एक व्हडलो प्रॉब्लम म्हळ्यार जे अबंडंट व्हेहिकल्स आसात त्यो यूज करनात, त्यो रस्त्यार दवरल्ले आसात आनी ताका लागून पार्किंग करपाक लोकांक मेळना. कित्याक त्यो जर व्हेहिकल काडल्यो जाल्यार 2-3 गाडयो पार्क करपाक मेळटल्यो, लोकांक पार्किंग करूंक मेळटलें. हाजेर लोक म्हणटा की ह्यो व्हेहिकल आतां बेगीन काडच्यो आनी लोकांक पार्किंग करून दिवच्यो. ताका लागून जेन्ना म्युनिसिपालिटी आसा आनी गव्हर्मेंटाक मागणी आसा ह्यो ज्यो व्हेहिकल आहा त्यो बेगीचे बेगीन काडून लोकांक. तुम्ही म्हज्या फाटल्यान पळयतले ही स्क्रॅप गाडी पिरियड डिपार्टमेंटाची कितली वर्सांच जाली हांगा पडून आसा. फोंड्या सध्या समस्या जी मेन आसा आमकां ती पार्किंगाची आसा आनी तातूंत ह्यो जर स्क्रॅपाच्यो गाडयो जर रस्त्यार दवरल्यो जाल्यार तातूंत ही समस्यान आनी भर पडटा. तशें तुमकां काजा मिनो कडेन आसा, तशेंच वाय स्टेशना कडेन गाडयो आसा दवरलेल्यो आनी ताका लागून समस्या इतली जटील जाता की जर फोंडेचे भायले लोक हांगा येता तांकां पार्किंगाक इतलो प्रॉब्लम हांगा जाता. तर म्हाजी विनवणी आशिल्ली म्युनिसिपालिटी कडेन स्पेशली आनी PWD कडेन की ह्यो ज्यो गाडयो स्क्रॅप जाल्ल्यो गाडयो आसा त्यो खंय तरी काडच्यो आनी सायडीन उडोवच्यो आनी लोकांक सुविधा दिवच्यो पार्किंगाच्यो. एक रस्ते तरी हे वाडया आनी पार्किंग तरी ज्यो आतां न्यू बिल्डिंग आसात तांचे कडल्यान तरी एक पार्किंग सारकी सोयीस्कर अशें करून घेयात ही म्हाजी विनंती आसा. तरी पे पार्किंग करा आतां नाल्यार फोंड्या ती तरी वेवस्था करा आनी लोकांक पार्किंग दिया. कारण पार्किंग ना जाल्यार लोकांचे धंदे बुडीत जाता. शॉपां आसा ताका जर पार्किंग ना जाल्यार कस्टमरूय येनात. आनी आमच्या फोंड्यान ट्राफिकीची इतले त्रास आसा लोकांक
तितून त्रास आसतना हे लोक देवाच्यो गाडयो पार्क करून घेतात लोकांक पार्किंग करपाक जागो मेळना. तेन्ना म्हाजो म्युन्सिपाल्टी कडेन किंवा पोलिसां कडेन रिक्वेस्ट आसा की अश्यो ज्यो फोंड्यान ज्यो गाडयो आसा देवाची गाडयो आसा अश्यो पडलेल्यो वर्सान वर्स पडलेल्यो आसा त्यो ते एक्शन घेवन बेगिना काडच्यो आनी हे पब्लिकेक पार्किंग करपाक तांकां थंय वेवस्था करून दिवची. फोंडा नगरपालिकेच्या आयुक्ताक स्क्रॅप गाडयो आणि पार्किंगेविषयी विचारले. ताणे कितें सांगले ते ऐकात. म्युन्सिपाल्टीन आमचे एक सर्वे केलो जेणेन 10 वर्सां जास्त काळ ज्यो पार्क व्हेकल आसात त्याचो आमी एक रिपोर्ट करून आमचे डायरेक्टरेट ऑफ म्युन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशनाक सबमीट केलो. तेजे उपरांत तेंच्यांनी ते गव्हर्मेंटाक प्रपोजल धाडले आनी तेंच्यांनी अशें डिसायड केलें की जो कन्सर्न डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसा इन कॉर्डिनेशन विथ पुलीस ऑथॉरिटीज तेंच्यांनी तेंचेर एक्शन घेवचें. सो तेजेर एक्शन घेवप चालू आसा. ह्यान फुडें आमी आनीक ज्यो अबंडन्ड व्हेकल आसा तेंचे एक सर्वे करून एक रिपोर्ट आमी पुलीस तशेंच डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक सबमीट करतले जेणे करून जे अबंडन्ड व्हेकलाचो प्रॉब्लम जो आसा फोंडा म्युन्सिपल कावन्सिल एरियाच्या भितर तो रिजॉल्व जातलो. तशेंच फुडाराक आमी अशें प्रपोज करता की म्युन्सिपाल्टीचो जो ग्रावंड आसा तो एक पार्किंग एरिया म्हणून डेव्हलप करपाचो आमचो फुडें विचार आसा. जेणे करून जो मार्केट एरिया आनी जो मेन सेंट्रल एरिया आसा तेजेर जो ताण आसा पार्किंगेचो तो थोड्या. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आणि भक्ती पै बाळगी. परतून घेऊया एक वेवसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. रस्त्यात गोरवांचो प्रश्न राज्याक नवो न्हय. ह्या गोरवांनी कितल्याशाच जाणांचो जीव घेतला, स्वताचेय बलिदान दिला. येरादारीक तर सदांच आडमेळी हाडटा. चिंचेणी दांडोवाडी ते कुंकळे NH-17 महामार्गार गोरवांची बिरीज दिश्टी पडटा जी अपघातांक निमंत्रण दितात. आयज ह्या गोरवांक लागून परत एक्सिडेंट जालो. कोर्टाचो आदेश आसा. आता गोरवांक आलाशिरो दिवपाक सरकारान यत्न करचे, थळावे पंचायतीन मागला. आज परतून एकदा गोवा 365 तुमच्या मुखार येता. गोरवां ही जी गोरवां आसात ही दीसभर रस्त्यार उरताली पूण ह्या एक 2-3 म्हयन्याक ही गोरवां आसा ती नासली. आतां परती खंय तरी ही रस्त्यार येवन रस्तो आडोवपाचो आनी एक्सिडेंट जावपाची घडणुके परतून चालू जाले. कित्याक आज सकाळी जेन्ना एक आवय आपल्या भुरग्याक घेवन इस्कॉलाक पावपा येताली तेन्ना ह्याच गोरवांनी तिका मदीं स्कुटरीन येता आसतना आपटली आनी ती पडली. ही गोरू जी आसा ती दानेवाडी जंक्शनार साकून ते कुंकळ म्हणल्यार ही शेकीत गोरू उरता. आतां ह्या गोरवांनी लोकाली फॅमिली काबार केली ती केली आनी सूट आपल्याली फॅमिली काबार पडयले कितें आसा. कित्याक ही जी गोरू जातात ही पाडग जाता ही रस्त्यार येतात आनी ही रस्त्यार मागीर गाडी आपटतात आनी मोडतात. हे व्हड व्हडले कंटेनर आसात हे आनी कोणाक पळोवपाक वचतात ते तांचे वयल्यान घालतात आनी अशें करून ह्या बरोबर गोरवांय हांगा काबार जातात. खंय तरी जे दाणेवाडीचो एक्सिडेंट जाला हांगा भुरगीं पडल्या खंय तरी सरकारान एक दखल घेवची आनी ह्या जी पंचायत आसा चिंचेनीची हेका जेन्ना विचारले त्या टायमार तेणी सांगलें की आमचे कडेन सरकारान फंड्स दिवचो आनी गेलो जागो जर दिलीत जाल्यार आमी ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करता म्हणून. पूण हांगा कोणीच जागो दिवपाचो पळयना. सरकार व्हडले व्हडले जागे जे आसात हे भायल्या इंडस्ट्रीवाल्यांक बी दिता पूण आपल्याक जे गरजे आसा हेका कांयच दवरना. खंय तरी हो जागो तांकां दिवचो आनी थोडो फंड्स दिवचो ताके ह्या गोरवांची जो बंदोबस्त आसा ती पंचायत करूंक शकतली म्हणून. Please do something about this cattle menace. They are really a nuisance because you cannot even cross the road. When you are traveling, suddenly the cattle they come on the road and it's very difficult to drive. Please, as Panchayat, we cannot do anything because we don't have funds. Please provide us some funds so that we can also do something about it. So governmentan जर फंड्स दिलो जागो नाका तुमकां कॅटल फंडाक. Yes, we will manage to find area to keep the cattle. All we need is requires fund. Today morning somebody fell down because it was a big herd of cattle. They just came in between and so they dashed and there was a small school going child along with them. It was very pathetic to see the child crying when the child fell down. Please request the government to do something about this cattle menace.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगावकर आणि संगीता ओली. 27व्या वरिष्ठ बायला नॅशनल फुटबॉल लीगात हिमाचल प्रदेशान आपली घोडदौडी तिगोवन दवरली. फातोड्डेच्या PJN स्टेडियमात आंध्र प्रदेशाचेर 19-1 अशें जैत मेळोवन तांणी तिसऱ्या गटाचो किताब जिखलो. पळयात कांय देखदिणे खीण. We are thankful to All India Football Federation. आमकां चान्स दिलो हे 3rd डिविजन मॅच खेळपाक ग्रुप 3 आनी आय एम थँक टू अवर ऑल एक्झिक्युटीव मेंबर स्पेशली साऊथ गोवा तेंच्यांनी इतले बरें हें करून बरे भशेन टोर्नामेंट लीग जाली आनी वी आर हॅपी. आमचे मातशें गोंयचे टीमचे परफॉर्मन्स आनीक बरें जावपाक जाय आसलें. So, but we have still chance. Future is there. If we give them good training, they can come up. आणि एक दीस म्हाकाय तांकां फ्युचरान इंडिया टिमीन आमची गोंयची चेडवां खेळपाची वुमन्स हे आसा आनी आमी तांकां बरे भशेन कोचिंग दिलें एंड कॉम्पिटिशन खेळयलें. वी कैन मेक इट. स्टेट ने जो भी हमारे जो प्रिपरेशन में हेल्प किया ऑन एंड ऑफ द फील्ड में और काफ़ी वो ऑन द फील्ड दिखा. क्यों जब ऑफ द फील्ड में जो ऑर्गेनाइज रहते हैं तो ऑन द फील्ड भी ऑर्गेनाइज इजीली होता है. और परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे इंडिविजुअल प्लेयर्स ने जो कंट्रीब्यूशन किया है और ग्रुप वाइज भी जो टीम वर्क में जो परफॉर्मेंस दिया है और काफ़ी इंडिविजुअल प्लेयर गोल स्कोरिंग है. ऐसा नहीं कि एक ही प्लेयर ने काम किया है. कंट्रीब्यूशन सब प्लेयर ने किया है, चाहे गोलकीपर या डिफेंस में या मिडफील्ड में या स्ट्राइकर में. सबका जो कंट्रीब्यूशन था बहुत अच्छा लगा. ऐसा ही कंटिन्यू. आगे का जो यही है कि जो भी हमने जो इस क्वालिफिकेशन राउंड में किया है वही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और थोड़ा डिमांड रहेगा बाकी जो टीम से और वो कोप अप करके हम मे बी. ये गोवा का टीम कैसा लगा? अभी गोवा के साथ खेला था. बहुत अच्छा था. पहले हाफ में हमको कंपटीशन बहुत टफ था. मतलब हमारे अली गोल से थोड़ा कुछ हमको मतलब ऑफ कोर्स आई एम सेइंग दैट that was a tough match but we scored early and we got points and then today they showed a good character with Odisha with the good team to play and it's a good football where we belongs to the Goan players and whatever we have in the last 2 decades. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. येता ते सप्तकात हवामान गरम आणि सुके उरतले. फुडल्या सप्तकात तातूंत बदल जाणवतलो. राज्यातल्या कांय वाठारांनी दाट धुके पडू येता अशी माहिती हवामान खात्यान दिला. आयचे चढावत तापमान 34 डिग्री जाल्यार उणे तापमान 22 डिग्री सेल्सियस उरतले. 6 एप्रिल मेरेन हवामान सुके उरपाची शक्यताय आसा. येता त्या 3 दिसात चढावत तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. फुडल्या 2 दिसांनी 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जातली. बोट धन्याक हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. चढावत आणि उणे तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस. 6 तारीख मेरेन हवामान सुके. राज्यात एक सुरे सुवातेर धुके. 2 दिसांनी 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाढ. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळा परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.